उरुल्लें ओमतल्लें दुबळ्यान दिताय की पोरणे वस्तू ओमतल्लें दुबळ्यान दिताय या उरोवन दिताय ते उरलें कोणाक वेता ते बँकाक वेता की दुबळ्यांक वेता भाव भयणीनो आमी शाणे आमच्याच सिस्टमान शाणे उरयता आनी आमची चडयता आमी उरोवंक जाय दुबळ्यांक दिवंक जाय शिवाय पोरणे घरा दवरूंक जागो नासलें कारण दुबळ्यांक लोटचें न्हय जागो करच्या खातीर आमी करता तें आमी करता बाळका जेजूक मान करूंक एकवटाम तशें आलतरी बोंतोणी आमी मेळ्ळेल्या वेळार तोच बाळो जेजू तारोक आमकां हें सत परतून शिकयता हें प्राचीन काळाचें सत मनशे कुळाचें सत जाल्यार आमी विसरता सादारण जावन आमी चिंतचें तर जाल्यार आमच्या मतीचो अनुभव आमची भद्रती खंय आसा हांव खंय आमकां तृप्ती भोगता आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक शिकप शिकलेल्यांक काम दादल्याक बरें काम मान आनी व्हडलें स्थान आसा आमकां सकयल बरो मान दितात तेन्ना आमकां खुशी जाता आमची भद्रती बरें जालें म्हूण वय बरें जालें तशें आमी आसूंक जाय न्हय म्हणून हांव सत्य पूण हें कितलो वेळ बांदता हें सगळें तात्कालीक न्हय गे शाश्वत गे आमी सकयल एकच वरां मरना भुरगीं आसून घोव आसून बायल आसून आमी एक सुरे मरता आमचें शिकप उरना आमचें काम उरना आमचे पयशे उरनात आमची आस्ती उरना हें सगळें आसना तात्कालीक न्हय गे हें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता जाल्यार आमचें दान म्हूण आमी ताचेरच दवरता वय ताचेरच आमी दवरता हें सत न्हय गे आमकां तृप्ती आमची केदाळा हे सगळे वस्तू आसलेल्या वेळार जाणाव गे आमी हें सगळें वेता म्हणून त्या संदर्भार पयल्या वचपाक आमी या थंय जरमया ग्रंथांत बरयलें वाचप Cursed is the man who trusts in matter संवसारी वस्तू लाभ दोन आसलो मनीस तो शिरा पडलेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक पयलें वाचप तें आरान सुकी झाड आसल्या बोल्या बरी केन्नाच वयर येना तें उलपण वेता तांकां फळ जायना फूल जायना तसली स्थिती जाता ह्या मनशाची कांय कश्ट आशिल्ल्या वेळार तो निराशी जाता मरता ऑन द कॉन्ट्ररी ब्लेस्ड इज अ मॅन हू ट्रस्ट इन गॉड बागी जावन आसा मनीस कितलेय ताचेर कश्ट येवन दी ताची भद्रती देवाती आसा ती आमी हें पयल्या वचपान आयकलें कोंकणीन सांगचें जाल्यार जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता त्या मनशाच्या सक्तीचेर पातयेता तो मनीस आपलें काळीज सरस्वती पयस करता तो निराशी जाल्लो शिरा पडलेलो आमी आयकले उपरांत सांगात आमी गायन केलें सर्वेस्पराचेर बरवसलो बागी म्हणून 4 पोटी म्हळ्यार आमी गायन केलें सर्वेस्पराचेर बरवसलो मनीस बागी आमी सर्वेस्पराचेर बरवसले जाय आमी बागी जाय खरेंच म्हणजे दीस हे आमी बागी जाय ते बागेवन पोवन येवचें सर्वेस्परा आमच्या बापाचेर आमी आमचें दान म्हूण दवरल्या वेळार कितली ग्रेस्काय आसूं दी कितलें स्थान म्हूण आसूं दी कितले वडवी गाय आसूं दी सर्वेस्पराचेर आमी दान म्हूण दवरलें तर जाल्यार पातयलें तर जाल्यार बागी जावन आसा आमी न्हय तर जाल्यार कितें आज संवसारांत घडटा गे तें आमच्या काळजांत घडटा आमच्या घराण्यांत घडटा कितें ह्या संवसारांत इतलें झुजां पोर एक बॉम्ब घालो 160 आनी चिल्लार चेडवांक नाच जाले एका गडयेचेर एका इस्कालांचेर तुमी आयकलां हें सांगची गरज ना हाच्या किसर तुमी जाणात कितें घडटा ह्या संवसारांत
कितल्या मनशांची देस वाड जाता, कितले रगात वळता, कितली हाक बोब, कितली विधवो, कितली भुरगीं, कितलो नाच, कित्याक तो जाता ह्या संवसारांत. म्हणून प्रो सैतान म्हणून वय सैतान आसा तुज्या काळजांत. झूज सुरू करीचे जाल्यार ताका कारण कितें? म्हजे कडेन हात्यारां आसात, हांव ग्रेस्त, हांव ओडू, एका दिसान ताका नाच करता. पुतिनान तशें सांगिल्लें युक्रेना विशयान, एका हप्त्यान झूज अखेर करता म्हणून 4 वर्सां जालीं, ताका जावना. जो कोण मनीस संवसाराच्या वस्तूंचेर ताचें धन म्हूण दवरता तो हंकारी मनीस. मनजा समेत ताका कांटळटा. हंकारी मनीस तो. देवाचें बेसांव केन्नीच ताका मेळना ना, कित्याक देवाचो सिरा पडला ताचेर. हांव म्हणना भाव भयणीनो आमी संवसाराच्यो वस्तू आमी नेगार करीत जाय, पयस करीत ना. आमकां जाय खाण जेवण जाय, नेसान जाय, शिकप जाय, काम जाय, सगळी जाय, पूण आमचें काळीज सर्वेस्पराचेर वंदून आसूंक जाय. तेन्ना आमकां शांती समाधान येता. हें जावन आसा लिसांव आयच्या वचपाचें आनी ताचें दृश्टांत जावन एक वपार आयच्या वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटा. वपार सादी तुमी जायत्यो फावटी आयकल्या ती विवरसून सांगची गरज ना. आसलो एक ग्रेस मनीस दिवेस, आनी एकलो आसलो दुबळो गरीब मनीस लाजरस. ग्रेस मनशां शाना वस्त्रांनी न्हेसतलो, सोबीत जिकपीक जावचे वस्तू न्हेसून आसलो तो. बरें वस्तूर, सोबीत वस्तू, मस्त भांगार, मस्त रुपे, व्हडलीं मेजां कदेलां, बरें घर. आनी दुबळ्याक बसून जागो नातलो, धरणीचो आसलो ताच्या गेटी कडेन, ताका बसून कोणशाक जागो आसलो नातलो. ग्रेस्त मनशाक आसले जायत्या तरांचें जेवण, पोट भरून फुटता मुसोर जेवतालो, खातालो, घेन धेंग काडटालो. आनी दुबळो मनीस कांय म्हण ताच्या मेजांत कुटको पडटा ही म्हूण पळोवन आसलो. पळया ही पयस पुस्तकाची उतरां आमी समजा जाय म्हूण तशें बरयलां. हांवें म्हज्या उतरांनी सांगचें न्ही. तांचो अंतर पळया दुबळ्या आनी ग्रेस्त मनशाचो. आमचे थंय तसलो अंतर ना जावंक पुरो, पूण देवान आमकां देणी दिल्ल्या वेळार देणी नातलो दुबळो आसा म्हूण आमी चिंतावंक गाय, ते आमचे हक्क म्हूण आमी चिंतिनावंगी. तशेंच चिंतलें त्या ग्रेस्त मनशान. आनी ग्रेस्त मनीसय मेलो, दुबळो मनीसय मेलो. दुबळो घेवन आब्रामाच्या त्या स्थानांत ताका दवरलो आनी ग्रेस्त मनशाक पोंडांत व्हरून पुरलो. चक्रांगी पुरतात वय ही वपार. तसं जाल्यार उतरां प्रमाणे आमी समजोवचें न्ही. तेन्ना ग्रेस्त मनीस दोळे उक्ते करता आनी पळयता लाजर थंय आसा, आब्रामाच्या उस्क्यार आसा आनी बोब मारता, बापा आब्राम तूं लाजर एक घडी हांगा ताचें बोट उदकांत घालून म्हज्या जिबे लागचें कर, कित्याक हांव उलपता उज्यांत. असो अर्थ कितें? आब्रामान सांगिल्लें उतार अर्थ कितें म्हळ्यार, पुता तुका संवसारांत आसलां जायतें बरीं आसलीं, जायतें बरेंपण आसलें, जायतीं देणी आसलें, पोटभर खातालोय, बरें घर आसलें, बरें वस्तूर आसलें, दरबार कारबार करतालोय. आनी लाजराक कांयच नातलें, ताची रुवां पेटे लेंगताले. ताका पळयतालो कोणी नातलो, तें उडासोर. आतां तो हांगा ह्या स्थानाचेर आसा, तूं तें उज्यांत उलपताय. तेन्ना ताचे दोळे उक्ते जातात. आमी ते घडये म्हणसर राखाचे गी, आमचे दोळे उक्ते जावचे खातीर ते घडये म्हणसर राखाचे गी आमी. पात्रियाक प्रॉफेट आनी प्रॉफेटांचो प्रॉफेट जेजू क्रिस्त सत आमकां शिकयता. तें वाचलें तेंच तुमकां हांव आतां सांगता. क्रिस्ताच्या नांवी हांव सांगता. आमकां जर तर देणी दिल्यान जाल्यार हांवें सांगलें ताचे वरती देणी चड देणी आसात. ते म्हज्या खातीर मात्र न्ही, आमच्या खातीर मात्र न्ही, मनशा कुळा खातीर. जर तर आमी कुड्डे आसा तर जाल्यार उदक पावसाचें उदक खंय धांवता पळया. उदक भरलेल्या वेळार उदक नातल्या कडेन धांवता तें. देवाची देणी आमकां दिल्यान ती आमच्या बोल्सां आमच्या पोटाक मात्र न्ही,
आमच्या बोंडांक हे आयच्या कालचे सत नाही मनशाच्या सुरवेतान येवन आयले सत खंयच्या त्या शास्त्रांत ना हर एक धर्मांत हे शिकयतात पयस पुसा परतून परतून सांगता तुजी पदकां बॉक्सां जाय जाल्यार दुबळ्यांक तूं दान दी विधवींक तूं पळय अनाथांक तूं सहाय्य कर आनी तुजें मात्र दोलकें व्हडलें बोर नाका पयस पुस्तक परतून आनी परतून सांगता हो करेजमाचो दीस आमची जिणी बदलूंक जाय सोमया काकुळट कर म्हळ्यार बरें म्हणूंक जाय तें पावना तूं काकुळटीक फावो आसा की म्हणून रुजू करून दाखय तो उपास करता म्हणटाय उपास करून मेळिल्ले पयशे खंय बँकांत घालताय मू तूं उरिल्लें ओमतल्लें दुबळ्यान दिताय की पोरणे वस्तू ओमतल्लें दुबळ्यान दिताय या उरोवन दिताय तें उरिल्लें कोणाक वेता तुज्या बँकाक वेता की दुबळ्यांक वेता भाव भयणीनो आमी शाणे आमच्याच सिस्टमान शाणे उरयता आनी आमची चडयता आमी उरोवंक जाय दुबळ्यांक दिवंक जाय शिवाय पोरणे घरा दवरूंक जागो नातलें कारण दुबळ्यांक लोटचें न्हय जागो करच्या खातीर आमी करता तें आमी करता वो प्राजिताचो काल करजमाचो काल आमी बरी जिणी जिवोवंक जाय पाताक रोडोवंक जाय आमची पातकां बॉक्सां जाय जाल्यार दुबळ्याची स्थिती पळोवन आमच्या दोळ्यांत दुकां येवंक जाय शिवाय आमचें वटपण चिंतून दुसऱ्यां कडेन लढाय करूंक वचचें न्हय तेंकां सुण्यांनी पेट्यांनी मनीस अशें करना आतां जाता संवसाराची स्थिती ती ते भोंगतात ते एकामेकाक मारतात जीवशी मारतात कित्याक तांच्या थंय कशी कुरपणां राजावी ना अशें जावं नजो भाव भयणीनो आमची जिणी आमी बदलोवंक जाय करज आमी पाळोवंक जाय पाळची एक रीत कितें गी म्हळ्यार देवान आमकां दिल्ल्या देण्याक आमी अर्गां दिवचें आनीक चड देणी जोडोवंक आमी प्रयत्न करचें ती देणी दुसऱ्यां कडेन नातल्यां कडेन वांटून घेवचें तेन्ना देवाची देणी आनीकी चड मोपान आमकां येतली आमची भुरगीं बाळां बरीं जातलीं आमची संतत वाडटली जनांगातावन जनांगाक आमची संतत वाडटली शिवाय दुसऱ्या दुसबळ्याक दणसून आमी जर तर कांय पुजोवन दवरलें जाल्यार आमची संतत वाडची ना बाळका जेजू मान करतना जाता ताच्या उतरांक आमी मान दिया ताचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक सर्व देव आमकां कृपा दिवन येवन मागया आमेन